प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या कार्यालयात सेवातीर्थ हांगा केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बसका मंगळारा जाली। केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंगळारा केरळ सरकारान राज्याचे नाव बदलून केरळम करपाचो प्रस्ताव मान्य केलो। एप्रिल मे म्हयन्यात जावपी केरळ विधानसभा वेंचणुके आदी हे पावल उबारला। केरळ विधानसभेन 24 जून 2024 दिसा एकमतान थाराव पास केल्लो। तातूंत राज्याचे नाव केरळा वयल्यान केरलम करपाची शिफारस केल्ली। हाचे आदी ऑगस्ट 2023 वर्सा असो प्रस्ताव केंद्र सरकाराकूय धाडिल्लो, पूण कांय तांत्रीक गजालींचो उल्लेख करून केंद्रीय गृह मंत्रालयान दुरुस्तीची सुचोवणी केल्ली। त्या सुचोवण्या प्रमाण सुधारित थाराव परतून मान्य करून केंद्राक धाडलो। मंगळारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेत ह्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळी। एप्रिल मे म्हयन्यात जावपी विधानसभा वेंचणुके आदी हो निर्णय जाहीर केला। राज्याचे सांस्कृतिक आनी भाशीक अस्मितायेचो आधार तिगोवन दवरपा खातीर हे पावल उबारला अशें सरकारान स्पश्ट केला। केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हाणें राज्याची मूळ आनी थळावी बोली दाखोवपी केरलम हे नाव अधिकृत करपाचो प्रस्ताव मांडलो। संविधानाच्या 8व्या अनुसूचीत आस्पाव केल्ल्या सगळ्या भाशांनी राज्याचे नाव केरलम अशें म्हणचे अशी ताची भूमिका आशिल्ली। थळाव्या परंपरा आनी संस्कृती दायजाचेर भर दिवपा खातीर नाव बदलप गरजेचे असो युक्तिवाद ताणें केल्लो। प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या नव्या सेवातीर्थ इमारतीत जाल्ले पयले मंत्रिमंडळ बसकेत ह्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळी। ह्या निर्णया उपरांत घटनात्मक आनी प्रशासकीय प्रक्रिया पुराय जातली आनी अधिकृत अधिसुचोवणी जारी करतले। सगळ्या सरकारी कागदपत्रां आनी वेगवेगळ्या भाशांनी संदर्भात गरजेचे बदल करतले। ह्या निर्णयाचेर राजकीय मळार मिश्र प्रतिक्रिया असल्यो तरी राज्य सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या बदलाक लागून राज्याची थळावी अस्मिताय चड मुखार येतली अशी माहिती मुखार आयल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।